Speaker, sir, answers to circular style. Speaker, sir. 5B. I would like to only know from the Honorable Minister, as mentioned in the answer, that regarding the Center of Excellence at Valpoe, that the committee which deals with subjects related to 16A has rejected this proposal. When was this meeting held? You want the date when it was? I want the date. Yeah, I'll give it to you. Anigida Prashna Sam. Date is not. So, Speaker, sir, Next. I am referring to this subject. Only thing is the reason asking for this question, I have asked this question, is government is an ongoing process. Whether anybody is in governance or somebody is running a government, my only request to the Honorable Minister is that the Department of Craftsman Training, which was headed by me earlier, has deposited 1 crore 17 lakhs with the Goa State Infrastructure Development Corporation. Consultant was appointed, and also all necessary steps were taken for the where the land was transferred by the government to the concerned department, taken into possession. 16A committee is a committee headed by the Chief Secretary, and this is a government project. And it's an orchard, they say it's an orchard, but this committee specifically deals with properties related to orchard which are not reflecting in the regional plan, so that relaxation can be given to government projects. My request to the Honorable Minister asking this question is not to put you on the back foot or ask for the date, only to request you to take this project up, because this was well planned and we had thought of so many things with respect to this particular location. In various parts of Goa, we see people trying to oppose projects. But here we had specifically identified the project. There is no opposition. My only request to you is, will the government take up this project, and once again the department will resubmit or go back to the 16A committee to get relaxation for this particular land. That's my only. Because 16A committee. But the problem is, the land is an orchard land. And the committee in its wisdom has decided to reject the proposal. तर कित्याक खातीर रिजेक्ट करता ही जमीन ऑर्चर्ड म्हणून तो माननीय आमदारी मान्य करता. So we'll have to look into what is the reason for dropping the project, and if it's possible, we'll try to revive the project. The reason, Speaker, so why I'm again making a point on this, 16A is specifically to deal with orchard property. 16A is specifically to give relaxation for government projects. And already 1 crore 17 lakhs has been deposited with the GSIDC, and this committee has to be represented with this fact. So my request, I don't want to carry this on further, only request to you is, if you can give me assurance that this will be once again represented to the 16A, which is headed by the Chief Secretary, and will the government, if they get clearance, go ahead with this project? Because सांगले न्हय की चौकशी करता कित्याक खातीर रिजेक्शन जाला पळय तें, आनी जरी तर जमता परत प्रोजेक्ट रिवाइव करता जाल्यार करता. No, I only want assurance that if you get a clearance from 16A, will you go ahead with the project? No, that's exactly the problem, no? Because it is No, I'm only asking, if I'm asking the subjective the moment 16A is approved, I would move ahead. No, will you go ahead with the project? Yeah, if it is approved. That's, thanks. पुढला प्रश्न श्री रोहन खवटे. अर्बन डेवलपमेंट ट्रांसपोर्ट नेता येस ओके. चंद्रकांत कवळेकर. Speaker, sir, star question number 7A. 7A, Kumeri. Speaker, sir, answers as per circular style. Speaker, sir, कुमेरीचो प्रश्न जो आसा गेली अनेक वर्सांपासून हावजा फुडें आसात. हांवें माननीय मंत्र्याक विचारलें की म्हाका रिप्लाय दिल्या की कुमेरीची सनद कितल्या लोकांक मेळ्ळा आनी सनद दिवपाचे पेंडींग कितली आसा ती. हातूंत भितर विचारता आसतना हें मेन्शन केलें ना. हांव विचारपाक सोदता मिनिस्टराक की कुमेरीक जांकां सनद मेळ्ळी ना अशें केपें मतदारसंघातले लोकांनी एप्लाय केल्ली एप्लिकेशन आसा कितें, जांकां आमकां बी
सनद दिवचे जेणेकरून आम्ही कल्टिवेशन पहिलीपासून लोक करतात ज्यांना अर्द्यांक सनद मेळना अर्द्यांक मेळ्ळी ना पूण ते सनद मेळची म्हणून अशी एप्लिकेशनां केपेची पेंडींग आसा काय कितें बिकॉज सर हांगासर केपें कितके सनद पेंडींग आहा पळय ते आमी दिल्ले आहा ही क्वेश्चनां केपेन 23 सनद आर डिटेल्स ऑफ पेंडींग सनद आर एज ए above the details of land demarcation is actually made as follows सगळे केपेन माझ्या अंदाजान 15 सांगे 23 पेंडींग आहा कितें थारावीक कितें प्रश्न कोणाचे तर आहा ते सरकारच्या नदरेक हाडचे पडटले जनरल उलोवन जावचे ना ते 23 जे आसात ती ग्रांट केल्ली जी सनद मेळ्ळी ना असली 23 आसात पूण हजारांनी लोक जे असे आसात जे कल्टिवेशन करतात मान्य मंत्र्यांनी लक्षात घेवचो कित्याक हो प्रश्न आता नवो असो न्ही आनी तुमचो म्हणजे आताचीच न्ही पयलीं पासून प्रत्येक हावजाक म्हाजो हो प्रश्न आसता हो ऍड्रेस टू मी म्हणजे म्हाका स्पीकर सर एक रिप्लाय जाय की तुम्ही हाचेर दाखयला कशें अनेक एप्लिकेशन हजारांनी एप्लिकेशन आसात लोकांनी कलेक्टरा कडेन केल्ले आसात मामलेदारा कडेन केल्ले आसात आनी लोकांनी अशें म्हणलां की आमी कल्टिवेशन करतात पूण तेंचे बरोबर कल्टिवेशन करपी अर्दी लोकांक सनद दिल्ली आसा पूण मालकी हक्क मेळ्ळा ती डिमार्केशनूय जाली पूण हांकां अजून सादी सनद मेळ्ळी ना रोयतात ते तेंचे पोजिशन आसा पूण मालकी हक्क काय ना पोजिशन तेंचे कांयच ना लिगली काय ना ते तेणी अप्लाय केल्ले आसा गव्हर्मेंटा फुड्यान कलेक्टरांनी फॉरवर्ड मामलेदाराक केला मामलेदारान फॉरवर्ड तलाट्याक करून ती इन्क्वायरी जाल्या पूण ताचे पेंडींग दाखयलें ना हांगा अशें केप्यां कितें आसात बाकी तालुक्यांनी आसतले पूण केप्यां हजारांनी आसात केसीस आनी तुमी ना म्हणटात क्लियर म्हणटात क्लियर जाल्यार बाकीचे लोक इतले कल्टिवेशन करतात ते गेले खंय स्पीकर सर माननीय आमदारान म्हटले की खुबशे लोकांचे जमनी जे कल्टिवेट करतात तांकां सनद गावंक ना आता सरकारचे उत्तरा प्रमाणे आमी कितके उरल्या ते सांगल्या त्याच्या भायर तर उरल्या तेंच्यांनी कोणे तरी अर्ज करपा जावं आपूण चुकला आपूण भायर उरला आपूण कुमेरी करता आपणाक तुमी सनद दिवंक ना काय म्हूण तो अर्ज येत जाल्यार मग असं सरकाराक चौकशी करपाक सोंपें आनी शेड्यूल्ड ट्रायबचे लोक जे आहा पळय ते खुबशे फॉरेस्ट लँडान आहा ते फॉरेस्ट एक्टा खातीर येतले म्हणटकच तेंचो विशय ते भाशेन दुसरे भाशेन सुट्टलो तो फॉरेस्ट एक्टा प्रमाणे सुट्टलो स्पीकर सर माननीय मंत्री म्हणटा काही प्रमाणात खरी आसा पूण फॉरेस्ट लँड आहा ती वेगळी आणि तुम्ही म्हणटा की स्पेसिफिक म्हणजे केस आसा नदरे हाडून दिया तशी एक आनी दोन केसी ना त्यो कितले तरी लोकांनी एप्लाय ऑलरेडी केला तुम्ही म्हणटा एप्लाय करा म्हणून एप्लाय ऑलरेडी केला कलेक्टरांनी केल्ले आसा कन्सर्न त्या टायमार रेव्हेन्यू मिनिस्टरांनी केले मागीर कलेक्टरांनी केल्यो ते मामलेदाराक धाडून तलाट्याक कडेन धाडून ताची इन्क्वायरी जाल्या पूण अजूनय तांकां सनद मेळ्ळी ना अशी खुबश्यो हजारांनी केसी म्हणजे एक आनी दोन केस जाल्यार तुमकां नदरे हाडून दिता आशिल्लो हजारांनी केसी आसात जे लोकांनी एप्लाय केला आनी लोक कल्टिवेशन करता सर्वे केल्ली आहा तेंची पूण अजून तांकां मालकी हक्क ना असल्यो केसी तांकां ते रोयतात त्या टायमार ज्या लोकांक जेन्ना सनद मेळ्ळात पयलीं 20, 25, 30 वर्सां पयलीं त्याच टायमा साकून लोक आसात ते लोक कल्टिवेशन करतात पूण ते कायदेशीर तेंच्यानी कांय ना स्पीकर सर माननीय आमदारान माहिती मागल्या ती आमी दिल्या तुजो प्रश्न दुसरो आहा दुसरो कितें प्रश्न आहा हेज्या भायर आनी लोक कल्टिवेशन करता तेंचे कितें पेंडींग कितल्या काय जाल्ले ते लोकांचे आमचे कडेन एक कितें तरी यादी जाय कितें तरी लिस्ट जाय बाबा कोण लोक हे म्हणजे एक सर्वे कितें तरी करची पडटली तेन्ना आमदारान इनिशिएटीव घेवन हे लिस्ट करची पडटली जमीन कोणाची सरकाराची की फॉरेस्टाची ही चौकशी करची पडटली आनी ताचेर मागीर तोडगो काडचो पडटलो सो पूण हो म्हाज्या अंदाजान प्रश्न वेग आहा म्हणजे कितें खूब लोक आहा आमचे कडेन जांकां सनद गावंक ना पूण खूब लोक कोण हे प्रश्न आहा सनद व्यक्तीक वयता ती जनरल लोकांक म्हणून वचना स्पीकर सर माननीय मंत्र्याक म्हाका तुजो प्रश्न लक्षात गेलो ना हांव म्हणटा जे लोक कल्टिवेशन करतात त्या लोकांनी ऑलरेडी एप्लाय केला आणि मागला की आमकां मालकी हक्क दिवचो आमी कल्टिवेशन करतात अर्दी लोकांक कल्टिवेशन म्हणजे सनद मेळ्ळी आमकां दिली ना ते आमकां दिवचे अशें मागलें आसा टायम टू टायम मागला हांव माननीय मंत्र्याची मिस्टेक म्हणना की हो आताचो प्रश्न न्ही पूण तुमी लक्ष घालून ते खंय तरी हे अनेक फावटी कमिटी काडल्यो डेप्युटी कलेक्टराचे माध्यमांतून कमिटी काडल्यो सर्वे जाल्यो खूब जालात पूण अजून तांकां मालकी हक्क दिलो ना
खुबशे केसी आसात, खुबशे लोक आसात, टायम टू टायम तरी मामलेदार ऑफिसाक वयतात ते. तुम्ही हांगा पेंडींग म्हणटा आसतात 23 दाखयतात म्हणून तुमकां म्हणटा हांव फक्त 23 ना, हजारीन आसात आनी ते कल्टिवेशन करतात. न्हू तुम्ही हाडून दिया म्हणटा खरें, पण ते कल्टिवेशन करतात ते मी अप्लाय केले जाल्यार तुम्ही रिकॉर्ड काडून जर पळयत मामलेदारा कडल्यान जर रिपोर्ट घेयत जाल्यार तुमकां केसी दोळ्या येतल्यो. पेंडींग आसात त्यो, ते घेवन ते सोक्षमोक्ष जावपा जाय तेजो. सर माझा प्रश्न तो आसा परतो, चुकले ते लोक कोण? ते कोणें तरी नदरे काढून दिवपा जाय न्हू. खूप लोक चुकले म्हणून जायना. पण तेमी अप्लाय केला न्ही, अप्लाय केला कोण म्हळ्यार सगळे हजारभर नांव वाचूं